आणि त्यामुळे दोन्ही सायडीच्यान जे आसा न्ही प्रस्ताव जे अनेक प्रकारचे तांचे स्टेटमेंट येता ताजे परत कंपेल करता आणि ते डेट्स मागता अशा प्रकारची प्रक्रिया ही चालू आसा आणि केन्ना केन्ना ती काम 10 मिनटांनी चलता क्रॉस जर हें आसत जर जायत न्ही डिस्कशन आसत जर जायत न्ही साधारणशे 1 वर 1.5 वर चलता की अशा तरेच्यो म्हणजे प्रत्येक गजालीचेर आसा न्ही की म्हजेर डिपेंड नासता ती तांची क्रॉस हें आसा न्ही ताजेर डिपेंड आसता आणि ताजेर फुडलो निर्णय हें आसता त्यामुळे हांवें घाई करून ती चलना जेका प्रेसांत सुद्दां जर ज्या प्रकारचे कांय स्टेटमेंट येता हांव कांय करिना म्हणजे म्हजें रुटीन जें आसा न्ही आज पर्यंत हांव सभापती जातकच म्हजे केस आयले नंतर किमान ताची हियरींग जी आसा न्ही की म्हयन्यांतल्यान 1.5 म्हयन्यांतल्यान आसा न्ही जसो विधानसभेचें कामकाज आनी म्हजे बाकीचे सगळे तातूंतल्यान ती रुटीन चालू आसा म्हणजे हांवें घेतलीच ना अशांतलो विशय ना तो ओके टाइम बाउंड टाइम बाउंड म्हाका टायम बाउंड डायरेक्शन विशय ना